उपरांत आमी आमच्या अप्रान मांड वायज आमी हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा। कित्याक हे जे आर्टिजम आमचे गोंयचे ते सगळे जाण हांगासर आसा। म्हाका दिसता खूब उमेदीन आसा जे आयज आमी अप्रान मांड हो 15 वर्सां जाली हो बंद आसलो। आमी सीएमान आमकां आमचो डायनेमीक सीएम प्रमोद सावंत हेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिलो आनी हो जो जे कलाकार आसा हे जिवीत आसचे आमचे कलाकार। कित्याक हेच्या पयलीं कलाकारांक खंयसरूच सपोर्टींग मेळनासलें गव्हर्मेंटा कडसून। आतां तांकां बरे स्किमी काडलेले आसा गव्हर्मेंटान आनी बऱ्यान बरो तांकां गव्हर्मेंटान सपोर्टूय दिल्लो आसा। आनी असोच आमचो गव्हर्मेंट जे पळय आयज कलाकार आसा ते कलाकार आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन ते आपले घर आनी आपले पोट जगोवंक शकता। ताका लागून अशेच कलाकार हे जे कलाकार आसा अशेंच तांकां आयज खुबशे आयज आमचे हांवें तांकां बऱ्यान बरें आयज आमच्या पणजे आमी एक तांकां हे दिल्ले आसा इम्पोरियम दिल्ले आसा ते बी फ्री दिल्ले आसा। जे आमचे आख्ख्या गोंयचे कलाकार तेंच्यांनी आपले हातीन कितें कला करून हाडटा तेंच्यांनी थंयसर हाडचे आनी ते विकचे। ताका लागून कालूच आमी ते बी इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी आयज हांगासर आख्ख्या गोंयभरचे आमचे कलाकार येयल्ले आसा। हांव तांकां सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा। सगळ्यांक जे कलाकार आयज हांगासर येयल्ले आसा तेंची बरी विक्री जावची जे पळय आयज तेंच्यांनी आपल्या हातीन कलाची करून हाडलेले आसा। ऑर्गनायज्ड बाय गोवा हँडीक्राफ्ट्स अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रवीण आल्लेकर आमचे पेडणेचे आमदार। आयज म्हापशा भितर हे जायती वर्सां पयलीं हो कार्यक्रम घडटालो। कार्यक्रम म्हटल्यार दीस एक्झिबिशन यूज टू टेक प्लेस मेनी इयर्स अगो। म्हाका दिसता बरें म्हटल्यार आयज खरें बरें दिसता म्हाका सांगपाक की दे हॅव रिस्टार्टेड दीस एंटायर प्रोग्राम। आयज जायते आर्टिजन्साक एक चान्स पडटा टू कम एंड शोकेस देयर टॅलंट देयर कला। जे शिक्षणचे इतले वर्सां करून आयलेले आसा इतले टॅलंट्स जे आसता इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू शोकेस। इट्स अ प्लॅटफॉर्म टू बी एबल टू शोकेस वॉट टॅलंट्स दे हॅव टू द रेस्ट ऑफ गोवा। आमी मुद्दम सांगलेलें आसा लेट दीस बी एन एन्युअल इव्हेंट हॅव इट ड्युरींग द पीक सीजन। कारण फक्त गोंयकाराक न्हू पण आख्खे देशाचे लोक जे गोंया भितर येता आख्खे स्वताचे लोक जे गोंया भितर येता तांकां हे कलाकार जे आसा आमचे गोंयचे तांकां ही एक प्लॅटफॉर्म एंड एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता टू शोकेस देयर टॅलंट्स टू द वर्ल्ड। आमी जेन्ना विचार कर गोवा प्राण मांड करचो म्हणल्यार फक्त तुमी पळयतात लोकोत्सवान बीन भायले लोक येवन तांची स्टॉलां पळोवपाक तुमकां दिसतात किंवा बाकीचे आसात। हांगा आमी स्पेसिफिकली ठरयलें की गोंयच्या आर्टिस्टाकूच थंय आमी स्टॉल्स दितले आनी तांचे कडल्यान कांय चार्ज करूना। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्या प्रत्येक गोंयच्या आर्टिस्टांक ही स्टॉलां दिल्यात ती फ्री ऑफ कॉस्ट ₹1 तांचे कडल्यान चार्ज करूना। आनी दुसरें म्हणल्यार थंयच आमी कुझीन गोवन कुझीन जे आसपाक जाय आमी म्हणटात आमचे स्टेपल्ड फूड फीश करी रायस म्हणात किंवा बाकीचे जे गोवन आयटम खतखतें म्हणात किंवा बाकीचे स्वीट्स आयटम ते सगळे थंय तुमकां थोडेशें आमचें कुझीन खावपाक मेळटलें। मुद्दाम वचून तुमी टेस्ट करूं येता।